गिरीश बस तुमकां असेंब्लीतले भायर काडलो कितें एक्झॅक्टली जालें थिंगा? तुम्ही पळयलां आसतलें आयज कितें जालां तें. आनी येदे व्हडले महारथी इंडियेची सगळ्यांकून व्हडलो पक्ष जो म्हणटा आनी गोंयचोय सगळ्यांकून व्हडलो पक्ष 33 आमदार आयज थंय उबे रावले. आनी फक्त एक बारीकसो आमचो बारीकसो पक्ष, एक बारीकशी पार्टी, एकूच हांव आमदार आसा विधानसभेत. थंय जेन्ना हांवें हे जो आमचो रुल्स ऑफ प्रोसिजर जो आमचो आसा तेज्या बाबतीन हांवें 2 कोट केले की विचारले तांकां. पयलीं पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडलो, परत जेन्ना स्पीच म्हाजी येयली तेन्ना हांवें परत विचारले तांकां की बाबा जो पॉयंट ऑफ ऑर्डरान हांवें एक सेक्शन जो रूल आसा तो कोट केलो, रूल नंबर 105. ह्या रूल नंबर 105चो सब सेक्शन 5 जो आसा, ह्या सब सेक्शन 5 आमी समज सब ज्युडिशनान कितें आसा, कोर्ट ऑफ लॉन कितें आसा नाल्यार तें घेवपाचें ना म्हणून हेजेर क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा. थंय मातशे वेळान जेन्ना आर्ग्युमेंट ते उठोंक लागले, ते म्हणूंक लागले तुका तो घेवपाक मेळना, तूं उलोवंक मेळना. आनी हांवें क्लियर कट मेन्शन केला की रेजोल्युशन जें आसा तें जेन्ना कोर्ट ऑफ लॉन आसा तें मेन्शन करूंक मेळना, जावं सब ज्युडिश आसा पळय ते उलोवपाक मेळना. सो हो हांवें तांकां विचारलो, तांकां सांगलें. जेन्ना ते सांगले, एक आमदार उठलो, एक आमदारान सांगलें, ऑनरेबल MLA तो, तेणें उठोवन सांगलें की एक रूल आसा तितून 107 हितून आमकां मेळटा म्हणून. आनी तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता जो रूल 107 तितून कितें मेन्शन केलें तें कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी. आयज कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी म्हटल्यार कितें? कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी म्हटल्यार जे सरकार कोणाकूय नेमता, म्हणजे एक मामलेदाराक नेमता, कलेक्टराक नेमता, आनी ते समज कित्याचेर इन्क्वायरी मागता, एक्सिडंट जालो आनी कितें जालो हेजेर इन्क्वायरी मागता, तो कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी. जाय नाल्यार तुमी चॅक करपाचें, सगळे प्रेस भाव मागता की तुमी मुद्दम तेजेर स्टडी करपाची. 105 आनी 107 हेजो डिफरन्स कितें आसा तो, आनी कोर्ट ऑफ लॉ आनी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी हेजो डिफरन्स कितें आसा तो. आतां येदे व्हडले जे महारथी आसा, इतले व्हडले आमदार आसा, इतले व्हडले मिनिस्टर आसा, आनी इतलो व्हडलो CM आसा, जे आयज थंय विधानसभेन आयज आमी आमचो कामकाज आयज चालू केल्लो. सिंपल क्वेश्चन आसलो की सब ज्युडिस मॅटर जो आसा तो आमी विधानसभेन घेवंक शकता. हो इतलो सिंपल मॅटर आसलो. आनी ह्या मॅटराक लागून थंय बोवाळ जालो. तेजे नंतर हांवें आग्रह केलो आमच्या स्पिकराक की हांव एक लेटर रीड करता. लेटरान जे हांवें लेटर आमच्या प्रायम मिनिस्टराक 16 जानेवारी जो ओपिनियन पोल डे आसा 16 जानेवारी त्या दिसा आमी तें लेटर दिल्लें. आनी ह्या लेटरान फक्त हांव तांकां रीड करून दाखयतालो की BJPचो डबल इंजिनाचोच हो आसा, प्रायम मिनिस्टर आसा, डबल इंजिनाचोच हांगा CM आसा, ते सायडीन कर्नाटकाय CM आसा, ट्रिपल इंजीन जालें, ते सायडीन महाराष्ट्राय CM आसा, चोपल इंजीन जालें. सो 4 इंजिनाचो सरकार जो आसा तेका प्रायम मिनिस्टराक एक लेटर आमी घातलेलें आनी त्या लेटरान आमी क्लियर कट आमचें सोल्युशन दिल्लें. हांव हांगा विधानसभेन कितें पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना. हांव विधानसभेन आमचें जें सोल्युशन आसा तें मांडपाक येयला. तांकां समज सोल्युशन घेवपाचें ना जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें की आमचें जो सेंटर गव्हर्मेंट आसा आमचें सोल्युशन घेयना. हें तेंच्यांनी क्लियर कट सांगपाक जाल्लें. मात आयज थंय तेंच्यांनी कांयच सांगलेलें ना. फक्त डिस्टर्ब म्हटल्यार जें हांव लेटर सगळ्यांनी पळयलां आसतलें, जें हांव लेटर रीड करतालो, फक्त लेटर रीड. आयज इतले आमदार तेंचे रुलिंगाचे आसून बसून ते थंय फक्त भाशणां करता. ती काँग्रेसीन कितें केलां, BJPन कितें केलां, सगळे पॉलिटिकल भाशणां. सोल्युशनाचें एकूय आमदारान थंय मांडलेलें ना. जेन्ना ते उलयता ते सांगता की अशें उदक जातलें, तशें उदक जालें. जेन्ना हें जें रेजोल्युशन जो रेजोल्युशन जेन्ना मांडलें ते प्रायवेट मेंबर जे आमदार आसले ते म्हादय बेसिनाच्या भायर आसले पयलू तेंच्यांनी सेक्शन 64चेर मांडलेले ते. सो हांवें तें क्वेश्चन केलो. तेजे नंतर ते मदींच हें जालें की आमी गव्हर्मेंटाचें रेजोल्युशन करता. म्हाका खबर ना कित्याक पयलू गव्हर्मेंटाचें रेजोल्युशन करूंक ना तें. सो तेन्ना सडनली तेंच्यांनी डिसायड केलें की आमी जेन्ना पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडलो सडनली डिसायड केलें की गव्हर्मेंटाचें आमी रेजोल्युशन आतां करता. सो गव्हर्मेंटाचें रेजोल्युशनाकूय सेम रूल लागता. हें सांगपाक जेन्ना हांव उठलो आनी तेन्ना सांगलें तेन्ना तेंचो बोवाळ चालू जालो. कित्याक ते खंय ना खंय तांकां तें प्रूव जालें की तें रॉंग आसा म्हणून. नाल्यार मुद्दम तुमी विचारचें. कारण ह्या लेटरान आमी सोल्युशन दिल्लो आसा. आमी 4 आमचे सोल्युशन दिल्ले आसा. तितून आमी सांगलां की सेंटर गव्हर्मेंट हें आमचे फाटीं घेवपाक शकता. आनी आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा
ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक नरेंद्र जी मोदी आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की आमचें गोंय राज्य एक माणकुलेशें राज्य आसा. इकॉनॉमिकली आमी सामके धाकटे आसा, आमचो एनवायरमेंट सामको धाकटो आसा. सो हो जो एनवायरमेंट आसा हो सांबाळपाक जाय आमी. सो हे आमी रिक्वेस्ट केला आनी बारीक राज आसल्या कारणान आमकां दोनूच MP आसा, 2 लोकसभेन MP आसा आनी 1 राज्यसभेन MP आसा. सो तांकां तेंचे सायडीच्यान जे रिक्वेस्ट आमी केल्ले हें फक्त वाचपाक आयज दिवंक ना आनी खंय ना खंय हो जो आयज विधानसभेन ते ऑपोजिशनाक उलोवपाक दिवंक सोदना, उलोवपाचें जे बंद करूंक सोदता. हें खंय ना खंय वायट गोश्ट आसा. कारण आमची जी डेमोक्रेसी आसा की आमचें गोंय राज्य एक माणकुलेशें राज्य आसा. इकॉनॉमिकली आमी सामके धाकटे आसा, आमचो एनवायरमेंट सामको धाकटो आसा. सो हो जो एनवायरमेंट आसा हो सांबाळपाक जाय आमी. सो हे आमी रिक्वेस्ट केला आनी बारीक राज आसल्या कारणान आमकां दोनूच MP आसा, 2 लोकसभेन MP आसा आनी 1 राज्यसभेन MP आसा. सो तांकां तेंचे सायडीच्यान जे रिक्वेस्ट आमी केल्ले हें फक्त वाचपाक आयज दिवंक ना आनी खंय ना खंय हो जो आयज विधानसभेन ते ऑपोजिशनाक उलोवपाक दिवंक सोदना, उलोवपाचें जे बंद करूंक सोदता. हें खंय ना खंय वायट गोश्ट आसा. कारण आमची जी डेमोक्रेसी आसा तितून खरें म्हटल्यार जे ऑपोजिशन आसा तांकां चड उलोवपाक दिवपाक जाय. विरेश बाब, तुवें जो मुद्दो म्हणटालो पळय, जेन्ना तुका ऑपोजिशना आशिल्लो तेणी कोणें सपोर्ट करूं ह्या मुद्द्याचेर. आज तूं जेन्ना तुका पळय तूं आपले स्पिकरा फुडें गेल्लो तेन्ना ऑपोजिशनान तुज्या ह्या मुद्द्याचेर तुका कोणें सपोर्ट कित्याक केल्लो? पळय हांव ऑपोजिशनाचेर उलयना, ऑपोजिशनाक बाकीचे. सो बट हांव जे पार्टीक बिलोंग करता, आयज बारीकशी आमची पार्टी एक रिजनल फोर्स पार्टी, बाकीचे ऑपोजिशन एकांचे तेंचे कितें आसा म्हाका कांय खबर ना. पण जेन्ना रिजनल फोर्स पार्टी आमचो जो हे डिसिजन आसलो की आमी हे मांडचे आनी हे सांगचे सभागृहान की अशें अशें जालां. सो हेजी दखल घेवपाक जाय कित्याक फाल्यां ते त्रास जावपाक जायना. आनी ह्या रेजोल्युशनान क्लियर कट DPR मेन्शन केल्लें आसा. रेजोल्युशनान DPR मेन्शन म्हाका सांगता म्हादेचो विशय आहा पळय तो सबज्युडिस आहा. सबज्युडिस असल्या कारणान तुवें डिसिजन घेवप न्ही म्हणटाय, डिस्कशन करचें न्ही म्हादेचेर. खंयचोय तोच रूल सांगता न्हू. करचें न्ही म्हणटा म्हादेचेर तुका करपाक जाय नाशिल्लो. उलोवपाक नाका आशिल्लें. पळय म्हाका म्हादयचेर उलोवपाक नाका आसलें अशें कांय म्हणूंक नासलें. जेन्ना म्हादयचेर उलोवपाक जाय म्हटल्यार म्हादय म्हटल्यार कितें जे डॅम्स जे विरिटी डॅम आसा मातशें आयकया. ऑपोजिशन जे डिमांड करी म्हादयचेर आमकां 2-4 दीस उलोवपाक जाय, डिस्कशन करपाक. आज तुमकां चान्स आशिल्लो तेन्ना तुवें कित्याक विशय मांडलो? म्हादयचो जो डिस्कशन जावपाक जाय हो आमी कितल्या पयलीं हें केल्लो. मागीर तेंच्यांनी सांगलें की आमी कोर्टान घालता. जो इंटरलोकेटरी पेटिशन जो आसा तो तेंच्यांनी सांगलें की आमी इंटरलोकेटरी पेटिशन घालता म्हणून. आनी एजीन सांगलें, एजीन सगळे पेपरांचेर आसा, आख्ख्या वर्ल्डाक खबर आसा, गोंयाकूच नाका वर्ल्डाक खबर आसा की आमी हें घालता. आनी सगळे जे मिनिस्टर थंय बसला, CM बसला, CMाकूय खबर आसा. सो तेणें कित्याक घेतलें? पूण तुका दिसना तुवें तुजो चान्स चुकयलो म्हणून उलोवपाक? पळय म्हाजो चान्स हांवें चुकोवना. हांव उलोवपाक सोल्युशन दिवपाक गेल्लो. हांव म्हाजो जो हें आसा तें मांडपाक गेल्लो. हांवें सोल्युशन डिबेटींग भाग कित्याक घेवं नाका म्हणटा. पळय आमी डिबेट म्हटल्यार कशें आसता, आयज सोल्युशन दिवपाची गरज आसा. डिबेट केली म्हणून जायना, फाल्यां कोण एकामेका कडेन झगडलो हें म्हणून जायना. बट मेन कितें आसा, सोल्युशन दिवपाक जाय. हें सोल्युशन आमी दिल्लें आसा. समज हे BJP सरकाराक हे सोल्युशन सीएमाकूय केला न्हू, सीएमाकूय केला, स्पीकराकूय दिला. हें आमी आयज टेबल करपाचें आसलें. म्हाका भायर काडलो, तुमी पळयला आसतलो, म्हाका मार्शलान भायर काडलो. हांव थंय टेबल करपाक सगळ्या जे आमदारांक आसा तांकां पावतले आसले. आतां हांव हें ईमेल करतलो तांकां की आमी अशें लेटर केला. फाल्यां तांकां CMा कडेन अजून पर्यंत रिप्लाय येयल्ली ना. बट हांवें ते स्पीड पोस्टा थ्रूय धाडला, ईमेलूय करून धाडला, हांव फॅक्सूय करून धाडटलो. सो हे जे लेटर आसा हे खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी हेजेर आमी डिस्कशन करून आमचे जे डिमांड आसा ते घातलेले आसा. बट एट द एंड ऑफ द डे विरेश बाब तुमी प्रायम मिनिस्टराकूच बरयताले. ऑब्वियसली करेक्ट, तुमी प्रायम मिनिस्टर बरयता, CM तेंचीच गव्हर्मेंट थिंगा तुमी डबल इंजीन सगळे म्हणटात. समज हे सगळे एकठांय जायना जाल्यार कितें जातलें? तुवें सोल्युशन मागता, आमी म्हणटा सोल्युशन करपाक जाय. हांव म्हणटा एकत्रूच येवपाक जाय आनी एकत्रूच येवन हो डिसिजन घेवपाक जाय. हो डिसिजन ते आयकोपाकूच रेडी नासले. आयज आमी जे सांगलां सोल्युशन म्हणटा हांव फाल्यां डिसिजन घेवपाचें सरकाराचेर आसा. हांव म्हणटा ते घेया म्हणून.
जो सोल्युशन आमी दिला तो ॲटलिस्ट आयकोंक तरी जाल्लो. आयज आयकोपाचे पयलूच म्हाका काडून भायर उडयलो. पूण गिरेश तुवें म्हाका सांगपाक जाय सबज्युडीस मॅटर म्हणून सांगप आनी डिस्कशन म्हादेचेर जावपाक जायना हें म्हणप हें सारकें. हांवें केन्नाच डिस्कशन म्हादेचेर जावपाक जाय हांवें सबज्युडीस मॅटर म्हटलां आनी तितून DPR मेन्शन केल्लो आसा. DPR जो आयज त्या DPRाकूच लागून तो फाटी घेवपाक लागून हेजी परत तुमी पयला आसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता की आमी DPR फाटी घेवपाक लागून DPR फाटी घेवन. सो तेजेर मेन्शन केलां की DPR फाटी घेवपाक लागून आयचे जे आमचे रेजोल्युशन जावं हें घातला तो आमचो शॉर्ट डिस्कशन घातलो आतां रेजोल्युशन घातला. सो हें DPR फाटी घेवपाक म्हणून क्लियर कट मेन्शन केला. सो तुमकां मनोज ब्रीफ करतलो. पूण एकूच जस्ट बिफोर दॅट तुजें सोल्युशन तें सांगचें मातशें. हय आमचें सोल्युशन आसा क्लियर कट आमी घातलेलें आसा. पयलू म्हणून घातलें आमी तितून हो आमी प्रायम मिनिस्टराक धाडला की प्रेजिडेंटल ऑर्डर म्हणल्यार प्रेजिडेंटाची ऑर्डर घेवपाक शकता. हो आमचो फर्स्ट हें आसा. नाजाल्यार आमी एक आतां ते ऑलरेडी एक एमेंडमेंट आसा. एमेंडमेंट जे रिलिवंट आसा ह्या सब्जेक्टाक रिलिवंट आसा त्या एमेंडमेंटान चेंजीस करपाचे जे करून आमकां म्हादेक न्याय मेळूंक शकता. तो दुसरो आमी घातलेलो आसा. तिसरो आमी घातलेलो आसा तो म्हणजे कॅबिनेटान डिसिजन घेवचें आनी जे म्हादय आमची आसा ती म्हादय गोंयाकूच मेळची गोंयाकूच मेळची म्हणून ना सेंट्रल हे सगळो डिमांड सेंट्रल गव्हर्मेंटाक घातला. सेंट्रलाक घातलें की म्हादय आमकांच मेळची म्हणून. आनी तिसरो चवथो डिमांड घातला तो म्हणजे न्यू कायदो करचो जो न्यू एमेंडमेंट घडोवचो की आख्खी जे म्हादय बेसीन आसा ते आमी गोंयाकूच दिता म्हणून. हाव दिस इज पॉसिबल यू फील. हांव रिप्लाय एकूच हें आसा जेन्ना तुमी जाणा गोंयान जेन्ना ओपिनियन पोलाचो जेन्ना बोवाळ जाल्लो गोंय महाराष्ट्रान वचपाचें काय ना हो बोवाळ जाल्लो तेन्ना केंद्र सरकारान गोवा ओपिनियन पोल एक्ट 1966 हो कायदो काडलेलो. हो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कायदो आसा आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गरजेक काडलेलो. अंडर आर्टिकल 262 सबसेक्शन 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे आसा तितून पार्लिमेंटान रायट मेळटा तांकां कायदे करपाक नवीन कायदो हाडपाक. जेन्ना अशें सिच्युएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिच्युएशन येता तेन्ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिच्युएशनाचेर रिजल्ट हाडपाक ना जाल्यार एक तेजेर सोल्युशन दिवपाक लागून पार्लिमेंटाक तो रायट आसता. त्याच्या अंडर जाय जाल्यार केंद्र सरकार हो BJPचो डबल इंजीन सरकार अंडर आर्टिकल 262 सबसेक्शन 2 च्या अंडर एक कायदो काडून म्हादय आमच्या गोंयांत दवरपाक शकता. सो आमचे जे 4 डिमांड आसले सिंपल आयज विरेश फक्त असेंब्लीन वचून ते 4 डिमांड मांडपाचो आसलो की ते प्रायम मिनिस्टराक आमी कितें केलां आमकां थंय काँग्रेसीन कितें केलां BJPन पयलीं कितें केलां हें उलोवपाचें नासलें कित्याक तें जग जाहीर आसा आनी सगळें जाणा. आमचो पयलो डिमांड आसलो जशें विरेशान सांगलें प्रेजिडेंशियल ऑर्डर काडपाची. दुसरो डिमांड आसलो की रेलिवंट एक्ट जो आतां सध्या एक्ट आसा इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट जो एक्ट आसा त्या एक्टान तेंच्यांनी बदल हाडचो म्हणून अमेंडमेंट करचे म्हणून. तिसरो आसलो की तेंच्यांनी जसो ओपिनियन पोलाक लागून तेंच्यांनी कायदो काडलो तसो नवीन कायदो हाडचो म्हणून. चवथो आसलो की पार्लिमेंटान तेंच्यांनी कॅबिनेट रेजोल्युशन घेवपाचें आनी बाकीची सगळी जी रुलींग जाल्ली ती CWCची आसूं नाजाल्यार म्हादय ट्रायब्युनलाची आसूं नाजाल्यार सुप्रीम कोर्टाची आसूं हें कितें आसा ही सायडीक धरून ओवररूल करून तेंच्यांनी कॅबिनेट डिसिजन घेवचें म्हणून. सो ही बेजीक 4 गजाली आमी चीफ प्रायम मिनिस्टराक घातलेले. आतां BJPचे आमदार नाजाल्यार BJPचे मिनिस्टर कित्याक चाळवला हें कळटा. हेचें रिजन इतलेंच की प्रायम मिनिस्टराक आयज आमी जेन्ना एक सोल्युशन दिता आनी तें सोल्युशन ते करपाक शकता म्हटल्यार अशें जाता की तांकां हें जर विरेशान डिस्कस केल्लें जाल्यार BJP बॅक फुटार वचपाची. म्हणजे मोदी सरकार नाल्यार नरेंद्र मोदी जो गोंयचो आपणाक मोग आसा आनी गोंयांत येवन जो कोंकणीन भाशण सुरू करता पळय ताचो मोग एक्सपोज जावपाचो. ही BJPचे डबल इंजीन आसा ते डिरेल जावपाचें. BJP करपाक शकता तरी करिना हें असेंब्लीच्या हेचेर रिकॉर्डार उरपाचें आनी होच भंय तांकां पडलेलो. म्हाका दिसता की तेंच्या कडेन खंयच्यान तरी तें लेटर पावलां आसतलें वयल्यान डबल इंजिनान धाडलें वी डोंट नो पूण पावलां आसतलें कशें दिसता. आनी तें लेटर असेंब्लीन पावपाक जायना म्हणून लेटर सुद्दां वाचपाक एका MLAक दिवंक ना. हांगा लोक वचून भाशणां 15-20 मिनटां वाचता आनी 2 मिनटांचे 3 मिनटांचे लेटर वाचपाक MLAक दिवंक ना प्रायम मिनिस्टराक केल्ले म्हणल्यार कितलो भंय पडला हांकां हेच्या वयल्यान कळपाचें. आनी आमी ह्या लेटरान इतलेंय सांगलां की केंद्र सरकारान म्हादयचो इश्यू आसा हो परमनंटली बंद करचो. म्हादय बेजिने गोंयांत दवरचें आनी कर्नाटकाक एक पॅकेज दिवची नाजाल्यार एक ऑल्टरनेटीव दिवची.